मोगाच्या भाव भयणो, आयची पवित्र पुस्तकांतली वाचपा आमकां हो प्रश्न विचारता वो नियाळ करूंक आमंत्रण दिता. म्हटल्यार आमी देवाचे हाजिरेक वो म्हजो फायदो वो म्हजी खुशालकाय हाका चड म्हत्व दिता. आमी पळयता शुभ वर्तमानान कशे भशेन इस्रायल पोजा आनी हे लोक जेजून हांगा ह्या दोग मनशांक तेकोवणी दिलोली तांचे भितर जो देंवचार आसलो काडून उडयता आनी हाचे लागून जेजूक वळखून ताका सुखाचे सुवातेक जेजूक ते आपल्या गांवांतले भायर काडूंक सोदता. कित्याक तांचे राखणदार जे आसले ही खबर तांचे दोनयांक सांगता आनी दोनयांक कितें दिसता आमकां सगळ्यांक तें लुसकोण जालोलें आसा जेजूक लागून. तो जेजू हे गांवांतलो भायर सरूंक जाय ताचे लागून ताका भायर काडटा. आमी आमच्या जिवितांत खुबशे फावटी अशेंच करूंक कोत्ता. देवाचें हाजीरपण आमी ओळखूंक फाटीं रावता कित्याक संवसार बुलयता तें आमकां बरें दिसता आनी ते प्रमाणे आमी चलता. आनी हेंच कितें आमी पळयता पयले वाचपान आमोस प्रवादी इस्रायल पोजेक परत उगडास कोत्ता की देवाक तुमची व्हडली व्हडली बुजवण ओ तुमी मनशांक जे कोत्ता ताचेर तुमी नदर घालात. तुमी देवाक मानतात खरें पूण तुमचे दिसा दिसपटे जिवितांत तुमी जियेता आसतना हेरांक तुमी सारकी लेखिनात, तांकां चेपून उडयता. वेगवेगळो भार तांच्या खांद्यार तुमी घालता, जावं पयशांचो जावं वावराचो. तर हे तुमी सोडून दिवंक तो तांकां हुस्कायता. पूण आपलो फायदो पळयतात ती न्हय देवाचें हाजीरपण हो देव आसा तांच्या सांगाता हें ती विसरता. तर आमकां एक जण एकल्याक होच उगडास कोत्ता आयची वाचपा की देवाक आमी जेन्ना आमच्या जिवितांत पयलो स्थान दिता तेन्ना आमी ताचें हाजीरपणूय ओळखूंक पावता आनी ते प्रमाणे आमचें जिवीतूय जियोंक पावता. सो हीच कृपा आमकां मिसांत मागुया.